वातावरण हांगा एकदम शांत आणि टेम्परेचर एकदम कमी असता. पावसा दिसांनी दाट कपडे घालप एडवायजेबल. हांगासर दीस रात भरपूर पावस कन्सिस्टंटली आणि कंटिन्युअसली पडत रावता. हय, आणि एक गजाल तुवें सदांच लक्षांत घेवपाक जाय ती म्हळ्यार जेन्ना तूं जंगलांनी किंवा दोंगरांनी भोंवता पळय तेन्ना तुजे बरोबर खुबश्यो गजाली तुवें कॅरी करपाक जाय. आयज म्हज्या ह्या बॅगेन हांवें भरपूर गजाली कॅरी केल्यात. त्यो म्हळ्यार एक आसा तें हो कॅमेरा. हय, हांगासर खुबश्यो अश्यो गजाली तुका मेळटात ज्यो तुवें केन्नाच पळोवंक नासतल्यो. ताका लागून हो कॅमेरा तूं सदांच कॅरी करपाक जाय. सेकंडली म्हज्या बॅगेन आसा तें टॉर्च आसा. जेन्ना तूं रातचो भोंवता पळय तेन्ना वायल्ड एनिमल्स तुका दिश्टी पडटात. ताका लागून सदांच तुवें बरोबर टॉर्च कॅरी करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. थर्डली म्हज्या बॅगेन आसा तें मीठ आसा, म्हणजे सॉल्ट. हांगासर हांवें आयकलां की जून ते सप्टेंबर म्हयन्यांत हांगासर लिचीस पांयाक लागपाचो खूब चान्सीस असतात, कारण पावस पडिल्ल्या कारणान हांगासर ते तयार जातात. हय, आणि जर लिचीस पांयाक लागत न्हय जाल्यार ते आमच्या शरिराचे इम्प्युअर ब्लड सक करतात अशें हांवें आयकलां. पूण आमकां संवय नाशिल्ल्या कारणान ते लीच जर पांयाक लागत जाल्यार कितें तरी दिसता. ताका लागून भिवपाची गरज ना, फक्त सॉल्ट ताजेर घालत न्हय जाल्यार लीच गळून पडटा. अश्यो कितल्योश्योच गजाली तुवें बरोबर कॅरी करपाक जाय. एक एक करून तुका सगळ्यो गजाली सांगता हांव. चल या, पासयेक या. हांगा लिचीस पावसान बऱ्योच पळोवपाक मेळटात. हांगासर रानदण जंय आसा थंयूच कितलीशींच अशी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आशिल्लीं झाडां तुका पळोवपाक मेळटात. कांयशीं कॅन्सरा खातीर यूज जावपी आसात. हर एक गजाल हांगची जणू देवान ठरोवन केल्ल्या वारी दिसता. गायड हांगा लोकल्स आशिल्ल्या कारणान गजाली जाणून घेवपाक सोंपें जाता. एक्चुअली तुवें हांगासर पळयलां एक बरो डेकोरेटीव पीस तयार केला. आणि म्हजो पयलीं असो समज आशिल्लो की हो डेकोरेटीव पीस मुद्दम शोवा खातीर लायला आनी सगळी कडेन आमी जशे वतात पळय थंय हो दिश्टी पडटा. मागीर राती जेन्ना हांगासर लायटी पेटल्यो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हांगासर सकयल लायटी आसात म्हणून. आनी त्यो अशे तरेन केल्या की जनावरांक खंय एक्चुअली त्रास जावपाक जायना लायटीचो. तांकां इरिटेट जाता जर लायट तांच्या दोळ्यार पडटा जाल्यार. ताका लागून हें मुद्दम अशें वयल्यान पॅक केलां आनी सकयल्यान फक्त लायट हांगासर स्प्रेड जाता, सो दॅट तुका कळटा की हांगच्यान वाट आसा म्हणून. इट्स अ ब्युटिफूल कॉन्सेप्ट. हांगा आढळपी झाडां म्हळ्यार तुलसी, अमृता, बकूळ, सावरी, सायली, सुरंगी अशीं आसात. हीच नांवां हांगासर कॉटेजीक दवरल्यात. एक एक गजाल पळयत जाल्यार खरेंच कलेचो आनी निसर्गाचो आदर करून ह्यो गजाली केल्यात हें जाणवता. हे कसले झाड सुकला मरे सगळे पावसान? हां, सुकला. म्हणजे त्याची तशीच स्पेशलिटी आसा. तशें तुवें पळयलां प्रत्येक कॉटेजीक हांगा नांवां दिल्या वायल्ड लायफस्टायल. प्रत्येक झाडां अमृता, तुलसी, तशें हेजें नांव आसा अमृता. हेच्या नांवान कॉटेजचें नांव दवरलां. ओके. तर हेका आतां ऑक्टोबर स्टार्ट जातलो म्हटल्यार लिव्ज येतली. आतां हेका थोडे आयल्या तशें लिव्ज जातली आनी मागीर बॅरीज येतल्यो. फर्स्ट ते ग्रीन कलरात आसता, मागीर ते पडले की तुवें ती समर ते हॉटान ड्राय करपाक जाय, ब्लॅक जातल्यो. तेका कितें तरी आयुर्वेदा मेथड आसा, ते मेथडीन तुवें पावडर ती एंटी कॅन्सराक यूज जाता. एंटी कॅन्सर? एंटी कॅन्सर. आनी तेजें जेन्ना फ्लावरिंग जाता तेन्ना इतलो वास येता, सामको घाणेरडो वास येता, तूं 1 मिनटा कशें रावूं शकना हांगा. रावूं शकना. केन्ना येता फ्लावर? केन्ना येता? आफ्टर ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर. ते कितले दीस पर्यंत उरता? ते फ्लावरिंग जालें की फर्स्ट व्हायट सीड्स कशे आसता, मागीर ग्रीन जाता. 10 दीस बी रावता ते. एक फ्लावर 10 दीस उरता? फ्लावर म्हटल्यार तेजे सीड्स कशे आमी जे मोर कसो येता, आम्याक बी येता तसो रावता. तसो येता. पण तो साधारण ऑक्टोबरान येता म्हणल्यार? ऑक्टोबरच्या. कितले म्हयने पर्यंत आसता तो? जानेवारी पर्यंत आसता तसो. अच्छा. पण आतां हें अशेंच न्ही आतां ड्राय. अशी कितली झाडां आसा हांगा? अशी भरपूर झाडां आसा. कितें म्हणटा का? अमृता. अमृता? अमृता. ओके ओके ओके. चल फुडें पळया न्ही. वायल्ड एनिमल्स पळोवपाचो चान्स अजून आयलो ना, पूण हांगासर सामकें चड प्रमाणांत आढळपी स्नेक्स आमकां मेळ्ळे. पावसाळ्यान येवप हांगासर सामकें बरें, कारण तूं अश्यो गजाली एक्सपिरियन्स करूं शकता ज्यो तुका हेर दिसांनी मेळनात. हांवें तुका उदळ म्हणिल्लें पळय, हांगासर फक्त लिचीस न्हय, कितलेशेच वायल्ड एनिमल्स असतात. त्या शिवाय हांगासर बारीक बारीक साप, सरप अशें तुका पळोवपाक मेळटात. सद्या हांगासर आमच्या विठ्ठलान एक कितें तरी धरलां. कितें तें पळोवया यो. विठ्ठल हें कितें? ताका म्हणटा ग्रीन वायन स्नेक. आनी आमी कोंकणीत म्हणटा का हरयाळी. हरयाळी. लोकांचें म्हणणें आसता की जेन्ना
कोणाक केंस ना हय आनी जो वताक रावला आनी जर सायन जाता जाल्यार ह्यो म्हणटा बायट करता कितें तरी म्हणजे खावपाची वस्तू आहा म्हणून बायट करता हय आनी तशें कितें ना आमचे अंधविश्वास आसा हां आनी हांकां सेमी वेनमस आसा ह्यो अच्छा म्हणजे अदर इन्सेक्ट लिजर्ड्स हांकां बायट करून हें जाता अच्छा वीस सोटा हांकां हां हां मनशाक ना हां हां पूण हो आतां हांगाच आसता एवेलेबल हांगाच मेळटा आमच्या तेंचे रावप कशें झाडांचे ग्रिनरी आहा हय. कित्याक कॅमोफ्लाज हां हां सेल्फ डिफेन्स अशें ब्रावन हेजेर रावले जाल्यार कोणी मनीस ना दुसरो इन्सेक्ट ताका बायट करूं शकता हां हां म्हणून ते सदांच ग्रीन हेजेर रावता अच्छा पूण हो कोणाक त्रास करना तशें त्रास करिना कोणाक घास बीस काडना आनी एक म्हणजे फूल डे ते एका जाग्यार रावूं शकता अच्छा कांयच करना कांयच करिना कितें खाता तो कित्याचेर जगता मागीर तो दुसरे इन्सेक्ट नाल्यार स्नेक धाकटे तेज्यान जे धाकटे आसता ते खावं शकता हां पूण तूं आतां उदोवच्यान ते हातान घेवन रावला तो वचयना म्हणजे ताका खबर आसा तुवें धरला म्हणून तेका मातशें सेन्सेशन आसतालें पूण हांव तुवें जेन्ना धरता हय तेन्ना तुका इजिली जावपाचें थंब टच करपाक जायना हां हां स्लोली तेका मुवमेंट कळोंक जायना कितें तरी कोण धरला कितें कळटा हां 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 सिंपल धरपाक जाय अच्छा सो आतां तो जर भिलो जाल्यार मागीर ताका जो कसो कळटा तूं तो भिलो आसतलो म्हणून तेजी कलर आसा न्ही हय तो पयलीं स्टार्टींग ग्रीन आसता हय मागीर चेंज जाता तेजें अच्छा बॉडी कट जाता हां 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 तो आतां कित्याक लागून हांगा आयला म्हणजे बेश्टो हांगाच आशिल्लो दिसता हय कितें तरी फूड सर्च करपाक आयला तो म्हणजे ताका भूक लागल्या जशें मनीस खंय तरी वता तशें तेंचें वचप आसता अच्छा हांगा ते भरपूर आढळटात काय कशें भरपूर आसा हांगा भरपूर स्पिसीस आसा ज्यो मनशाक आमकां सद्या खबर ना हां वेस्टर्न घाटात अशे भरपूर स्पिसीस आहा अच्छा पूण म्हाका सांग आतां हांगा तुमी असले कितले सरोप पळयल्या कोबरा बी पळयला तुमी हांगा टील टुडे आमी कोबरा किंग कोबरा पळयल्या आनी स्पेशली पावसांत मेळटा ते मलबार पीट वायपर हां आनी ते समर सिजनाक एकदम कॅनोपीचेर वयता अच्छा झाडांचे हां हां आनी जसो पावस पडटा तशें ते ग्रावंड लेवल येवप हां 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 वायपर फॅमिली पॉयजनस आसा म्हणजे वेनमस आसा हां हां तितूर खुबशे प्रकार आसा रसल वायपर सॉस्केल वायपर जाणा मलबार पीट वायपर हां हां हो जर तुवें पळयत न्ही हो पीट वायपर कसलो पीट वायपर हो मलबार पीट वायपर मलाबार पीट वायपर हो सामको पॉयझनस स्नेक आत्तां आमकां हांगासर मेळ्ळा आनी विठ्ठलान धरला तो आनी विठ्ठल हाजे बद्दल सांग न्ही मातशें आमकां हे सदांच म्हणजे पावसांत भायर पडटा हां आनी समर सिजनाक हे एकदम ट्री टॉप हायतीर वयता हां हां आनी आतां ग्रावंड लेवलाचेर येता पूण ताका आतां तो आमकां सेन्स करता हय तेका सेन्सर आसता हीट सेन्सर आसता ओके ओके तो पॉयझनस न्ही हय पॉयजन पॉयझन लागले जाल्यार कितें जाता ते स्वेलिंग जातले भरपूर पॉयजन चडोन हां हां दोन आसा म्हणजे मनीस डेड जायना जायना जायना. पूण बेश्टूच जावंक शकता अशे कितलेशेच हांगासर स्नेक्स तुका पळोवपाक मेळटा आमकां ह्या 2 दिसां भितर 2 स्नेक्स पळयले आमी एक म्हणजे हरयाळी आमी कितें म्हणटा ग्रीन वायन स्नेक ग्रीन वायन स्नेक आनी दुसरो हो पीट वायपर हे चडशे म्हाका दिसता रेनी सिजनाच मेळटा न्ही हांगासर लागींच आनीक एक पॉयंट आमी पळयलो तो म्हळ्यार इन्फिनिटी पूल हय इन्फिनिटी जाचे फुडें कांय ना म्हळ्यार पूल अशा जाग्यार आसा जो तेंकता तो एका डीप व्हॅलीक जो शुन्यांत आसा कसो दिसता मातसो फुडें वचून पळयत जाल्यार फुडें दरी आसा खूपच सुंदर तरेन हो बांदला तुका ह्या पॉयंटार स्विम करपाक खूप मजा येता हे हांव सध्या इन्फिनिटी पॉयंटार उबो आसा वायल्डरनस नेचर रिसॉर्ट हांगासर आनी हांगच्यान जर तूं पळयत न्ही जाल्यार हांगा फुडें कांयच ना उदक सकयल वता आनी सकयल बरीच डीप व्हॅली आसा आनी बऱ्याच फुडें म्हाका हो मावंटन फुडलो दिश्टी पडटा म्हाका दिसता सी लेवला वयल्यान हे जवळ जवळ एप्रोक्सिमेटली 700 मीटर वयर आसतले हय आमी सध्या जंय उबे आसा ते आनी ये बहुत बडी नाइंसाफी होगी अगर वयर पावस पडटा आनी हांगासर उदक आसा आनी हांव हांगा मदीं शुन्यान उबो आसा जाल्यार तेन्ना हांवें एकूच करपाक जाय इसे मुझे इन्साफ दिलाना होगा हांव आनी चड विचार करना सोमतो सुरू जाता हांव तुका दाखयता फुडें कितें आसा तें चल वयर मळब मदीं पावस आनी वारें सकल उदक आनी ताज्या सकल डीप व्हॅली वा हो नजारो खूब सुंदर दिसता
खरोच स्वर्गान आशिल्ल्या वारी दिसता आनी म्हज्यांतलो कवी जागो जाता. सपन जे हांव पळयतां ते तुकाच दोळ्या मुखार दवरून, न्हीद जी म्हजी जायना तुजे बद्दल सपनान विचार करून, स्वर्गान आशिल्ल्याचो म्हाका भास जाता तुजें रूप पळोवन, तुका मेळपाची म्हाका इच्छा जाता स्वप्नांतल्यान भायर सरून. आणि फुडल्या एपिसोडान पळोवपाक विसरूं नाका वायल्डरनस हांगासरली फुडली जर्नी आर्यन आनी कशी मजा करता ती. जिपीन ऑफ रोड सफारी करता आसतना कितें मजा जाता ती. लिचीस जाचो तुका भंय दिसता ताज्या बरोबर खेळटा आसतना कितली मजा आर्यनान केली ती. आनी इतलेंच न्हय तर चोर्ला घाटांतलो सुंदर व्हांवपी वॉटरफॉल, शेफा कडेन केल्ल्यो गजाली, थंयच्यो लोकल चलयो कलाकारान घातिल्ली सुंदरशा हातार मेहंदी आनी बायलो कलाकार फोक डान्स करता आसतना आनी खूब कितें पळोवपाक विसरूं नाका. चल पासयेक या. मजा आयली नाही? आता वेळ झाला चल पासयेक या कॉन्टेस्ट खेळपाचो. आणि तुझो प्रश्न जावन आसा, पांयाक लिचीस लागत जाल्यार कितें लायल्यार त्यो गळून पडटा. प्रश्न परतून एक फावट. पांयाक लिचीस लागत जाल्यार कितें लायल्यार त्यो गळून पडटा. तुजी दोन ऑप्शन जावन आसात. ऑप्शन ए मीठ काय ऑप्शन बी साखर. उखल तुगेलो मोबाईल आणि आत्ताच SMS कर. SMS करपा खातीर टाईप कर CPY स्पेस तुझे आन्सर ए काय बी ते आणि धाडून दी 56161 ह्या नंबराचेर. तू जिंकू शकता पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ हांचे कडल्यान 6000 मेळींचे गिफ्ट हॅम्पर्स. आणि चड SMS धाडत जाल्यार तुका मेळटलो चान्स जिखपाचो 42 इंच LCD TV फ्रॉम पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ आमच्या 26व्या एपिसोडाच्या शेवटाक. तेन्ना चडात चड SMS धाडीत राव. आणि फाटल्या एपिसोडाचे विनर जावन आसा सारिका उसगांवकर फ्रॉम पोंडा.